एके वाटेन चवथ आणि दुसरे वाटेन 70 धाव्या लोकांक घरांनी नळाक उदक ना। 8 दीस जाले ही परिस्थिती। सध्या गावात 2 फावट टँकर येऊन वता, मात या टँकराच्या उदकान चवथ कशी जावपाची काय म्हूण धावेकारांक हुस्को। गावचे लायन ऑपरेटराक विचारल्यार तो सांगता वाळपय PWD वचून सांगात। आमकां आता 8 दीस पाणी ना। आम्ही आता झरी एक कोळसा हाडून नाका आता चढाव सगलो ते चढाव एक कोळसा हाडटा आम्ही। एक कोळस इतले 10 लोकांक कशें पावतलो। आता काल तरी अगो टँकर येता। कितले फावटी येता तो? सकाळचो दोन येलो। आयदनां 3 फावटी घासूकच जाय। कपडे धुवूकच जाय दीस पडटे। भुरग्या बाळाक न्हांग घालूकच जाय। हात पाय धुवंक जाय। सगळ्याक आमकां लागता पाणी। आता पळय हे बोलले हांगाच येयले। घरान आता खावंक जेवंक पाणी नाका। आमकां असल्या पाण्याची खावची सवय ना। हे पिंप म्हाज्यान ओडून घरान व्हरो येता नुजो न्हू हांगा रस्त्यार दवरला। आता इल्ले न्हावंक धुवंक व्हरपाचे न्हावपाचे। परत दुसरे दी आमचे हांगासरले काय करता बायलां पाणी दिना एकामेकाक सांगले म्हणून पाणी मेळटा। आपूण ते वचून हाडूंक जाय न्हू पाणी नापेक्षा आपूण येतूर वचोंक जाय। सगळी जाणां जमो ऑफिसा पाण्याक आमकां न्हावंक धुवंक हेका जाय न्हू पाणी ते खंय वयतलो झर लांब आनी झरीचें पाणी वरती थोडं येता। आता नावर काय नाही खडखडी सवय पडली आहेत भांडी सगळी। कोण हाणणार पाणी दुसरी आपणाला हाणूक त्यांचं पुरे येते ना आणि आम्हाला हाणून आणि दुसरी कोण देणार। लोक नळाला आलं तर बरं ना पिंप भरून घागरी घेऊन म्हटले तर आपल्याला वापरायला मिळते। दुसऱ्या लोकांना किती दिवस सांगणार हाण म्हणून। 8 दीस जाले आमकां उदीक ना। आमी आमची बारके भुरगे आसा कोणा दवरून खंयसून पाणी हाडचेले झरी रोडचे पडटा आणि आमकां न्हावंक धुवंक आता पाणी नासलें 8 दीस। आता टँकर पयच्यान जाल्यार येता। आमकां काय ते उदकाच्या बद्दल काय तरी तेंच्यांनी हे करूंक जाय सोय करून दिवंक जाय। आमकां 8 दीस जाले पाणी ना। कपडे धुवंक मेळना आयदनां घासूंक मेळना न्हावंक पाणी मगे आमकां झरीचे हाडचें पडटा। बार्देश दिवचले चवथीक उदक ना। अस्नोडा उदका प्रकल्पाचेर लायटीचो तंत्रीक बिगाड जाल्ल्यान पुराय बार्देस आनी दिवचल तालुक्यांतल्या कांय वाठारांनी फुडले कांय दीस उदका पुरवण सारखी आसची ना। रिपेराचें काम नेटान चल्लां, तो मेरेन लोकांनी सोसून घेवचें। उदक सामकें कमी वापरचें म्हूण PWDन उलो मारला। पुरवण केन्ना जाग्यार पडटली तें नेमकें कळीत केल्लें ना। तातूंतच धुळेरात उदकाची मेन पायपलायन फुटली। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।